गायन घेऊया H5. Iat bavartiano sontos sporit calza vegi vegi eiat peleashara Raj porvianzo supulo paruk sala iat namaskar kurat iat namaskar kurat iat namaskar kurat somya. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो Jesu कृपातु आनी मागीर मोगाचो येवकार ह्यायच्या मिसाचे भेटेन ह्यायची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या क्रिस्टो वालीस ह्या आमच्या भावाच्या आत्म्या पासत दुसऱ्या इंतेसा आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या आग्नेल बारेटो ह्या आमच्या भावाच्या आत्म्या पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया आमच्या मागण्यान दवरुया मारिया मास्करनेस आपल्या बापायच्या भलायकी पासत मागूंक लायता तशेंच हेर सगळीं जीं कोण आपली भलायकी पासत मागूंक लायतात तांचो उगडास करुया सगल्यांक बरी भलायकी दी म्हूण जीं कोण हॉस्पिटलांनी आसात घरांनी आसात तांकां सगल्यांक पेकोवणेचो हात लाय म्हूण मागुया ह्या दिसांनी कर्नाटका एंटी कन्वर्शन बील ह्या बिला हाचेर आड आमचीं क्रिस्ती भाव भयणां आनी थंयसरलो बिस्प साहेब आनी सगळे यादनीक तशेंच मोटवाशी हो प्रोटेस्ट करतात कर्नाटकाच्या सरकारान एंटी कन्वर्शन बील फाटीं घेवंक मागुया आमी देवा लागीं ह्या सरकाराच्या मनान बरें आसा तें घाल आनी लोकांक त्रास जायना जावपाक तशेंच मागुया मदर तेरेसाची मिशनरीज ऑफ चॅरिटी जी ह्या दिसांनी जायती कॉन्ट्रोवर्सीन कशीं पडलेलीं आसात सरकारान जे कितें निर्णय घेतल्यात त्या पासत तातूंतली तांकां वाटाय म्हूण मागुया आमचे ओल्ड गोवा जो सत्याग्रह चालू आसा तो आजून पासून चालू आसा आमच्या गोंयच्या सरकारान आजून पासून ताचेर आपलो सारको निर्णय आजून दिवंक ना जाल्यार ताचेय विशीं आमी देवा लागीं खतखत्यान मागुया हें वरस सोंपच्या आदीं सगल्यो वस्तू थाऱ्यार पडूंक मागुया हेर सगळी आमची मागणी आमचेच पासत आमच्या गोराब्यां पासत आमच्या राज्या पासत आमच्या सरकारा पासत आनी लोकां पासत देवा मुखार दवरुया बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेसू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. देवाची आज्ञा पाळटा आनी देवाच्या उतराक विस्वाशी रावता ताका देव मोहिमा फावो करता बागयोन ताना हिका देवान आपल्या पुताचें दर्शन फावो केलें जिवितान सदांच मेस्सियाक ती आवंडेवन रावताली आनी सदां सडवंडार येतलो आनी आपूण ताका पळयतली यास तिच्या काळजान आनी आवंडो तिच्या काळजान आसलो आपल्या जराक दवरूंक आपल्या हातांनी दवरूंक आनी किरीत भाशेन देवाची मोहिमा पळोवंक तिका देवान बाग फावो केलें आमी जेन्ना देवाची खुशी करता दर दिसाक देव आमचे सवे व्हड व्हड वस्तू करूंक आवडटा हेच आवडे आमच्या देवाचे पूर्ण आमचे वरवीं जावंक ह्या मिसांत आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून म्हणुया हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारणान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध हे पासत बागेन सदांच्या कुवार मेरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा विनंती करात म्हूण प्रार्थना सर पदवीदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक
Sumia Kakutkur, Sumia Kakutkor, Krista Kakutkur, Krista Kakutkor, Sumia Kakutkur, Sumia Kakutkor, Moima Deva Kuntsurgi, आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी Sarvespra Deva Surgicharaya, Sur Pudvidar Deva Bapa, आम्ही तुका नमस्कार करतां, आम्ही तुका दिनवासतां, तुझ्या बापासत, आम्ही तुका वखणटां, सुम्या जेसू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सुम्या देवा, देवाची शिडी, तू संसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूट कर, तू बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे, कित्याक पवित्र आत्म्या सनती, देवा बापाचे मोहिमेन, जेसू क्रिस्ता, एकलोच पवित्र, एकलोच निस्वर, एकलोच परमेश्वर, आमेन. प्रार्थुया. सूर पुदविदा देवा आमच्या कोनवाड्या बापा, पातकांत आमकां गुलामपणान दामून दवरल्यान, पूण आमकां सोडूंक तुज्या एकल्याच पुतान मनशा सैमान नवो जल्म घेतलो. ह्या ताच्या जल्मा उद्देशी आमकां पूर्ण सुटका मेळूं म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्याच्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासूच चलयता सासणाच्या ससनांक. आमेन. भाग्यवंत जुवान बरयलेले पयले चिटी वेलें वाचप. म्हज्या सुपुरल्या भुरग्यानो, ताचे नांवीन तुमची पातकां बगसल्ल्यांत देखून तुमकां बरयता. आवय बापायनो, अरंबागतान आसा ताका तुमी वळखून पावल्यात. तरणाट्यांनो, तुमी नोश्ट्याचेर जैत वेलां देखून तुमकां बरयता. नेणट्या भुरग्यांनो, तुमी बापाक वळखला देखून तुमकां बरयता. आवय बापायनो, अरंबाक थावन आसा ताका तुमी वळखला देखून तुमकां बरयता. तरणाट्यांनो, तुमी बलिश्ट जाल्यात. देवाचें उतर तुमच्या भितर रिगलां आनी तुमी नोश्ट्याचेर जैत वेलां देखून तुमकां बरयता. संवसाराचो आनी संवसाराचे वस्तूंचो मोग करूं नाकात. संवसाराचो मोग करता त्या मनशा सवें बापाचो मोग ना. कित्याक संवसारांत मेळटा तें इतलेंच, कुडीची वोंडावण, दोळ्याची आशा आनी गिरेस्तकायेची बोडाय. हें सगलें बापासून न्हय पूण संवसारांतल्यान उपजता. तर संवसार आनी ताच्यो वोंडावण्यो 2 दिसां भितर नाच जातात. पूण जो मनीस देवाची खुशी पाळटा तो सासणाक थोगता. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उल्लासूं प्रितूम संतोसूं. परतून म्हणया. सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उल्लासूं प्रितूम संतोसूं. परजा परजानो आयकात. देवाक नमस्कार करात. परमेश्वराची महिमा आनी बळ वळखून घेयात. ताच्या नांवाक फावो तो मान दियात परमेश्वराक. भेटोवण्यो वंदनां घेवन मंदिरान भितर सरात. जबाब. सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उल्लासूं प्रितूम संतोसूं. पवित्र ताचें मंदीर सोम्याक थंय नोमान करात. प्रितमूच्या देसानो ताचे मुखार कडकडात. परमेश्वर एकलोच राजा. राष्ट्रांनो गाजून सांगात. ताणें तीर केला संवसार. नितीची ताची राजवट. जबाब. सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उल्लासूं प्रितूम संतोसूं. उद्गार. Soy Sarvespara, soy Sarvespara, soy Sarvespara, soy Sarvespara, soy
दिसा मोदें पवित्र दीस आयज आमचेर उदेला. येयात राष्ट्रानो सोम्याक नमस्कार करात, कित्याक आयज एक व्हड उजवाड संवसाराचेर परजोडला. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. आसिरियेच्या कुडाची फानुलेची धूव आना नांवाची एक बाकणारी नासली. ती चड म्हातारी जाल्ली. लग्न जाल्या उपरांत ती 7 वर्सां आपल्या घोवा बरोबर जियेलोली आनी विधवा जावन 84 वर्सांचे पिरायेक पावलोली. दीस रात उपास आनी मागणी करून ती देव भक्तीन जियेताली आनी देव मंदीर साणीनासली. तिणें त्याच वेळार थंय पावून सरून देवाक वाखाणलो आनी जेरुजालेचे सोडवणेची वाट पळोवन आसतल्या सगल्यांक ताची खबर ती सांगूंक लागली. आनी देवाचे सुमूर्ती प्रमाणे करचें आसलें तितलेंय केल्या उपरांत ती गालिल्यांत आपल्या नासरेत नगरांत परत गेली. भुरगो जाणवायेन बरोवन गोठायेन वाडोवन वेतालो आनी देवाची मोजत ताचेर आसली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, आज आमी क्रिस्त सातोड्याच्या आठवड्यांत आसात आनी आयज 6वो दीस. आज पवित्र सभा आमचे मुखार बागयोंत बाकणारीन आना हिका आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. आनी आनान आपल्या जिवितान सुरवुंडार येतलो आनी आमकां सगल्यांक तोच देव जो मसियस भासायतलो हे लोकांक परगुटले. आपल्या जिवितान एक सादें जिवीत ती जियेली. शुभ वर्तमान सांगता ते भाशेन ती देव भक्तीन कशी जियेताली आनी दीस रात उपास आनी मागणी करून देव मंदीर ती साणीनासली. कित्याक तिच्या जिवितान तिका एक व्हड उमेद आसली. संवसारी जिवीत तिका ओडून व्हरतालें कोणें. एक विधवा ती आसली. आपल्या घोवा बरोबर ती 7 वर्सां जियेली लग्न जाल्या उपरांत. पूण ती विधवा जावन 84 वर्सांची पिरायेक पावलोली आनी सदांच दीस आनी रात उपास ती करताली. कित्याक देवान बासायलेलो सुरवुंडार येवचो जालो, तो येतलो आनी ताची मोहिमा पळोवंक आपल्याक मेळटली म्हूण तिका विस्वास आसलो. आनी खरेंच जेन्ना जेजूक देव मंदिरांत भेटयता तेन्ना तिका हें भाग फावो जाता. आपल्या हातांनी ती सुरवुंडाराक घेता, देवाची तुस्त आनी मोहिमा करता. कित्याक संवसारी वस्तूंक ती लोबदूंक ना, पूण सर्गीच्या राजा खातीर सदांच आवडिवन हे मेसियस येतलो आनी ताका आपूण पळयत ताका खरेंच देवाक महिमा दिवंक आपल्याक भाग फावो जातले हो थीर विस्वास तिका आसलो. संवसारी वस्तूंचेर पातयेतात ते मनीस बाबा भयणीनो देवाक पुरते न्हय. तांच्या मोदें तांच्या जिवितान देव वचना वो वस्ती करिना. आनी अशे संवसारी वस्तू आमकां सगल्या वायटाक वंडावण्याक ओडून व्हरतात. आमी जेन्ना ह्या संवसारांत सगली गिरेस्तकाय सगली पदवी आमच्या पांया तोड्यार दवरूंक सोदता तेन्ना आमी आमचेंच निसणटण करता. पूण बागयोंत आनान आपल्या जिवितान हें करूंक ना. बाकणारीन ती आसली म्हणटकूच देवाची बरी खबर सुरवुंडार येवचो जालो. जुआंव बातिस्ता भाशेन देव मंदिरांत येतल्या लोकांक ती सगल्यांक परगडटाली आनी देवाचे सोडवणेक ती आवडून आसली. बागयोन बीड वो आपल्या बरोवपान अशें म्हणटा, ती जावन आसा सांताना पवित्र सभे भाशेन. एक विधवा ती आसली खरी, पूण आपल्या जिवितान तिणें देवाचे मोहिमे खातीर आपलें जिवीत भेटयलें. तेच भाशेन आमची पवित्र सभा इग्रोज मात आमकां दिसपोटी देवाची मोहिमा देवाच्या उतरांतल्यान आनी पवित्र साक्रामेंतान आमकां परगडटा. आमी हे देवाचें उतर आयकूंक जायते फावटी आमचे कान बरे करता. मुळेक देव आमकां दिता ते साक्रामेंता वरवीं अदीक पवित्रपणान जिवंक घडयेक आमकां तोच देव आवडटा, आपयता आनी ताचो हुस्को आसा. पूण जायते फावटी घडयेक आमी बेसार माय करता. घडयेक आमचे सभे आसात,
आमचे मदें जायते आसात जे आजून पुत्यान भावार्थी पवित्र सभेचे पूण जियेतात संवसारी वस्तू पोरमोणे व आमचे मदें जायते आसात ओ क्रिस्ती बाबा भयणां जांकां आजून पुत्यांनी बरी खबर मेळूंक ना, जांकां आजून पुत्यान पोरगुटणी जावंक ना। आमचे मदें जायतीं बाबा भयणां आसात जी देवाक आजून मानून घेनात आनी सरवंडार आयलो, आमचे सरवणे खातीर मेलो आनी ताणें आमकां सोडवण फावो केली। बरी खबर जायते फावटी आयकूंक आपले कान बरे करतात। आज आमी ह्या बाकनारेची किरीत भाशेन उगडास करतना पवित्र सभा आमकां ही नमुणी कशी दिता, आमच्या जिवितान उदीक आनी उदीक देवाची महिमा आमी पळोवंक, देवाक आनी ताचो वावर आमच्या जिवितान आमी पयले सद्याक नियाळूंक व नियाळ्या उपरांत दुसऱ्यांक परगटूंक आमी उत्सूक जावंक, आमच्या जिवितान जें कितें बरें आसा तें दुसऱ्यांक सांगूंक, जें कितें आमी अणभवलां तें दुसऱ्यांक आमी अदीक आनी अदीक आमच्या जिविताचे देखीन आनी चालीन दिवंक। देव आपल्या सगळ्या पाटलावदारां वरवीं ह्या संवसारान महिमा दिवंक सोदता। आमी ही देवाची महिमा फांकूंक भाग्यवंताना भाशेन आमी सगळे मुर्तीन जियेता आसतना आमचें जिवीत अदीक उपास मागण्यान आमी सारूंक आनी देवाची महिमा आमचे भितर रिगून दुसऱ्यांक ती फांकोवंक आमकां ह्या मिसान आनी 2 दिसाक कृपा आनी बोड मागून घेवया। गायन घेवया C23. Que lo le picoști vaura, calda babai chatisa, amcia tantos tirupa, amcia tantos tirupa, Carlo loros puincia fola, Otta babai chatisa, Amche calcin soria rupa, Amche calcin soria rupa, Ons maldonia mortananzo, Aune tai tu betui lolo, Hensai sodan tu capite, Orbi lole tu cerozne, Otsvaldonia mortananzo, Aune tai tu betui lolo, Hensai sodan tu capete, Orbi lole tu cerozne. मोशा भाव भयणीनो, मोशान तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देव बापाक मानतात असलें सामून मागात। हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपल्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवन सर्वेस्परा तुजी पोरसां भेटयतात ती देणी दोयेन मानून घे। तुजें दैवीक जिवीत आमकां दिवंक सोदताय म्हूण आमी बाबार्थान आनी भक्तीन सोक मानता। तुवें घडलेल्या ह्या संस्कारा उद्देशी ते आमकां भरपूर मेळो म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं। आमेन। सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता। सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया। ओय अशें आमी करूंक फावो। सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवेदारान सासणाचे देवा सूर काडी आनी सोद आमी तुका दिन वासूंक फावो। कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजो अनूस सोबद मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोड्या मुखार तुजे मोहिमेचो प्रकाश फांकलो। मनशा रुपान दिसत्या देवाक ओळखूंक आतां ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटून वचूं आमची काळजां। देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सो दरबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता। पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं, सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान। उंच सर्गी तुका सय सय, सर्वेस्पराची नावें ताका सय, उंच सर्गी तुका सोय सोय। बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय। तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता। जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत।
आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नवें दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी सोमेस्त घेयातल्यांतलें पियात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणीक कोराची रगत पातकांची बॉक्सोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा कुराक. बाबार्ताचो गूट पुरगोटुया Gesù melo, Gesù জীবন সারা, Gesù নব্যান হলো, Gesù melo, Gesù জীবন সারা, Gesù নব্যান হলো. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्शिवणपणाचो आमी भक्ती पडून उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरभोवणीची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमच्या गोणी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्शिवणपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर तांकां आनी तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचोरीत मुखार मोड पुडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय इसरल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती चौपोती बागेवन सुसे बागेवन धरून तान सूर काडी तुका मानवल्यात ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांची सांगाता तुजी मय मागावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सूर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमेन. बाकनारीन आना हिणें देवाची मोहिमा आपल्या जिवितानूच न्हय पूण दर दिसाक आपल्या कोरण्यांतल्यान परगोटली. आमकां तोच देव दुसऱ्यांक बो करून आमच्या दुस्मानांक बोगसूंक प्रार्थनांत शिकयता खतखत्यान हेंच प्रार्थना म्हणटाना आमच्या दुस्मानांक बोगसूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागुया. सगळीं बरोबर आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडूं दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवाड. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवाड दया करून जिवितांत सोबस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशेन उतरेकता तर आमकां जीवदार काकलुती सर्व पातकांतली सुटूय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरनतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या बाबार्ताचे दिसगा जी खुशी पोरमां तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या ससनांक सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सगळे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी.
ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली. गायन घेऊया खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तू भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तू म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका तुका एकवडटा. एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. सोर्गी हुंडो जेसून दिलो आमकां असलो फावो नासलो. आमचो जेजू जेवण जालो आमचे आत्मीक भुकेक पावलो. ये जेजू बेगी तूं ये आत्मो तुका घेवंक रावता. ये जेजू बेगी तूं ये आत्मो तुका घेवंक रावता. सोर्गी जेवण जेजू दिता आपली कुडमास समोर पिता. देवा मेंड्रो आपूण जाता आमा मनशांक खावंक दिता. ये जेजू बेगी तूं ये आत्मो तुका घेवंक रावता. ये जेजू बेगी तूं ये आत्मो तुका घेवंक रावता. ताचे सुपूर्णायेंतली घेतल्यांत आमी सगल्यांनी कुरपेची सुबाम देणी प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, ह्या तुज्या संस्कारांत आमकां वांटो दिवन तूंच आमकां एकवटाय. तर हो संस्कार आमच्या काळजांनी सुफोड जावं आनी अशें तुजें देणें घेवंक हेंच देणें आमकां आयती कोर म्हूण आमी मागतां. हें आमी मागतां क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. फाल्यां सोनवार आनी फाल्यां 31 तारीख म्हणटच पयलें मी सकाळचे 7 वरांचेर सदांचे भाशेन जातलें आनी सांजे 11 वरांचेर पवित्र संस्काराक भेट आख्खें वरोस देवान आमकां दिलें देखून आमी देवाक दिनवासतले आनी दिनवासणेचें मागणें थंय जातलें 11 वाजता ते 12 वाजता आनी 12 वाजता देवाक 9 वर्सां खातीर आमी दिनवासणेची भेटवणी मिसाचे बलिदानांत भेटयतले. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सूर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार फाल्यां सांजे
स वरांचेर हांगासर इंग्लीस मीस आसचें ना, तशेंच कॉपेलांत 6:30 वरांचेर कोंकणी मीस जावचें ना. गायन घेऊया H13. सांग कित्याक आयलाय बाला, सांग कोणे तुका धाडला, सोर साणू कसो देवलोय, खंय म्हूण ठिकाण करतलोय. सांग कित्याक आयलाय बाला, सांग कोणे तुका धाडला, सोर साणू कसो देवलोय, खंय म्हूण ठिकाण करतलोय. पातकांतली सोडूंक आयला, देव जिवीत वांटूंक तुमकां, देव मोगान तुमकां भरूंक, बापाचे बेंगेत व्हरूंक. सांग कित्याक आयलाय बाला, सांग कोणें तुका धाडला, सोर सांडून कसो देवलोय, खंय म्हूण ठिकाण करतलोय. सांग कित्याक आयलाय बाला, सांग कोणें तुका धाडला, सोर सांडून कसो देवलोय, खंय म्हूण ठिकाण करतलोय.